एकलो बापाय कडेन विचारता विमाना विशयं ताणें जायते आयकल्लें पूण विमान वयरीत आसा म्हण ताणें चिंतल्लें. जाल्यार एपडी विमान पास जाता बापाय लागीं विचारलें, बाबा विमानार जण वेता म्हणटाय तूं पूण ह्या विमानार सोडूंक सावाय खंय आसा येदी व्हडली, खंय मेळटा आमकां सावाय म्हणून नेणटले सवाल. आनी बापाय काल म्हणटलो कांय म्हणून जायना. मागीर बापू भुरग्याक एअरपोर्टाक व्हरून व्हरता आनी म्हणटा हाळे ते तीं पळयलें विमान हांगा देंवता सकयल मनशान विमानार न्हिसणें चडाचें म्हणना तें विमान मनशाच्या पांया तळी येता आनी थंय आमी भितर वेता. तें म्हज्या मोगाचें न्हू, तुमी सकट जेजूक पळोवंक आशेतात गी, सकाळां जेजूक पळोवंक आशेतात वय गी, पळयला गी जेजूक. हेरोद राय जेजूक पळोवंक आशेतलो पूण मागीर ताका पळोवंक मेळ्ळो पूण कांय बदलावण जावं ना. जेजूची न्हीद ताणें केली. जेजूक पळोवची ती आशा आमच्या आत्मीक आशा गी या आमच्या मतीची आशा म्हणल्यार एक सवाल. कित्याक मतींत आमकां जायत्यो आशा आसात पूण आत्मीक आशा जेजूक पळोवचें म्हळ्यार जेजूक आपडचें, जेजू संगे ना, जेजूक अनुभव करचे. कित्याक आमचो जेजू आमच्या साद्या दोळांत दिश्टी पडना. तशें म्हणटना ह्या जेजूक आमकां पळोवंक ताणें अवकाश करून दिवंक ना म्हणना. ताणें हर एक लागीं सांगला हांव तुमचे संगी सदांच आसा आनी अनुभव आमी जोडयेत जेजू संगी. कित्याक जेजू म्हजे संगी आसता म्हणल्यार एक चिंता म्हजे थंय चड आनी चड दृढ जाता आसतना त्या जेजूच्या सांगातान वाडचें एक आमकां चड आनी चड संतोशाचें समाधानाचें जाता. पूण तें तितलें सुलाभ ना आमी सहज जाणां. तशें म्हणटा आसतना जेजू आमी खंय पळयोवेत, कशें पळयोवेत. वय ल्हान भुरगो एकलो बापाय कडेन विचारता विमाना विशयं ताणें जायते आयकल्लें पूण विमान वयरीत आसा म्हण ताणें चिंतल्लें. जाल्यार एपडी विमान पास जाता बापाय लागीं विचारलें, बाबा विमानार जण वेता म्हणटाय तूं पूण ह्या विमानार सोडूंक सावाय खंय आसा येदी व्हडली, खंय मेळटा आमकां सावाय म्हणून नेणटले सवाल. आनी बापाय काल म्हणटलो कांय म्हणून जायना. मागीर बापू भुरग्याक एअरपोर्टाक व्हरून व्हरता आनी म्हणटा हाळे ते तीं पळयलें विमान हांगा देंवता सकयल मनशान विमानार न्हिसणें चडाचें म्हणना तें विमान मनशाच्या पांया तळी येता आनी थंय आमी भितर वेता. आमचो देव ओंसार आसा म्हूण चिंता आमी आनी ताका पळोवंक तसो अनुभव जोडूंक आमी जायती प्रयत्न करता. व्हड व्हड प्रयत्न करन आखेरीक म्हणटा आमच्या देवाचें आमकां पावोंक जायना. कित्याक तो वयर आसा. येसूक चिंताप आनी येसू चिंताप जुदे परजतें आसलें पूण केन्ना देव संवसाराचो इतलो मोग करता की आपल्या पुताक तो संवसारी धरता म्हणजे म्हजी आनी तुजें थंय धरता. न्हय हांवें ताका सोदूंक वयर वयर वचचें म्हाका तस्स मनशा रूप घेवन आमचे संगी आयला आनी आमचे संगी रावलो, आमचे संगी जियेलो आनी आतांय आमचे संगी जियेता. हें जावन आसा आमच्या देवाचें वर्तेपण मोगाच्या भावा आनी भयणी. तशें म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत देव आमचे संगी सदांच आसा पूण ह्या देवा पळोवचें तर एक सोंपें नियम आसा. मातेवाच्या वांगेल्या 8 भागी आनी तो एक भागी अशी आसा, भागी अंतस्करणी नितळी ते देवा पळयतले. म्हणजे आमचें अंतस्करण खेदाळा नितळ आसता. ह्या नितळ काळजांत जर तर आमी देवाक सोदता तर आमकां देवाचो अनुभव जावंक साध्य आसा. आनी हें जावन आसा वर्ते. पूण आमचो देव कोण, कितें, ताचो संबंद कसो, हे हर एकल्याच्या मनशाचेर वंदून आसा. ताचे चिंतपाचेर, ताच्या व्यक्तित्वाचेर. वय थियोलॉजी दैवशास्त्र सांगता अशें 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 म्हूण, पूण ते कशें आमी घेता ताचेर वंदून आसा.
तसोच एकलो नेणटलो भुरगो बापाय लागीं परत एक सवाल करता खंय बाप्पा वयर कालेंग उपता न्ही ते काले म्हणालो खंय ते विमान म्हणालो खंय बाप परत्यान विमान हे देश विमान ते कशें उठता हय गे ते हे देश न्ही पुता व्हडले ते काले बाप्पा पोटी मारताय दोळे म्हाका दिसता देश परत्यान काले करचे परत्यान एअरपोर्टा व्हरता आळे पुता वयर पळयले तेत ल्हान विमानां ताळें केदें व्हड जालां हांगा हय गे म्हणजे म्हजी दिस्त हांव खंय पयस 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 वता पळयता पयसशिला वस्तू गो ती वस्त ल्हान 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 जाता पूण केदारा लागीं येता ती व्हड दिसता आमच्या देवाचे संबंद तसोच म्हणया गी म्हळ्यार आमचो देव पयस ना पूण पयस आसा तर ताचो अर्थ कितें हांव देवातान पयस आसा म्हज्या देवातय म्हाका मस्त अंतर आसा पूण केन्ना तो अंतर हांव उणो 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 करता तेजो देवाचो अनुभव म्हाका चड आनी चड जाता हाच्या पयल्या वर्सां आमी आयकले हाबाकूक प्रवादी म्हणटा पळय हांगासर असते पाठ तर दुसरेंच आसा कित्याक देव सांगता कित्याक देव सांगता म्हजें मंदीर बांदच्या मुखार तुमी तुमचेच खासगी गरजो चड म्हण चिंतात तुमच्या देवाक एक रावळेर बांदून तुमकां तांकाना पूण तुमचें बरेंपण तुमी करतात म्हणजे तुज्या जिवितान तूं तुका बरें करता दिसना हेरांक म्हणजे देव तुजे थंय कितें आसा तो पळयनाय त्या खातीर तूं कितें म्हणटा मंदीर पाड पडलें आसता तुमी सुंदर घरांनी रावचो वेळ वोगाय दर बरोशे म्हणटा चिंतून पळया तुमी भरपूर रोमतात पूण थोडे लुंवतात जेवतात पूण तुमचें पोट भरना पियेता तुमी दादोशी जायना म्हळ्यार कितें केन्ना म्हणजे थंय स्वार्थ चड आनी चड जाता म्हणजे अंतस्करणान चड आनी चड संवसारी ओडण्यो चड जातात त्या वेळार देवाचो संबंद म्हाका उणो 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 जाता आनी अशें जावंक नजो कित्याक आमी देवातान रचलेली परसां देवाची परसां देवाच्या मोगान जिये जाय तशें म्हणटाना संवसार आमी सांडचो न्ही संवसारांत आमी जियेत आसतना त्या संवसारी वस्तू सवय पयलो स्थान आमच्या देवाक दी जाय म्हण देव आशेता तशें हाबाकूक प्रवादी म्हणटा तुमचें सगळें करचें बरें पूण देवाक पयलें तुमी टॅम्पल बांदा देवाक तुमच्या जिवितांत स्विकार करा आनी अशें करता आसतना तुमचेंय बरेंपण जातलें ताका दिजो आनी कडेन सांगता सदां तुमी पयले देवाचें राज आनी सर वस्तू तुमकां दितलो मेळटलो म्हणटा दिजो कित्याक देवाचें राज म्हळ्यार कितें केन्ना हांव देवाक म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यान दिता देवा संगी म्हजो संबंद वाडयता त्या वेळार म्हाका जायते संगी तेजी गरज म्हण दिसना पूण केन्ना म्हणजे देव पयस पयस आसा तेन्ना म्हाका समजा लागीं लागीं जाता आनी हर एक संगत म्हाका जाय 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 म्हण हांव सदां न्हीद कळमीत आसतना वावरता पूण अखेरीक तो वाव निर्फळ जाता कित्याक चड मेळ्ळ्यार शांत समाधान आमकां ह्या वस्तूद्वारे मेळना हें आमी सहज जाणां केदो व्हडलो ग्रेस्त आसूं दी तो ताका भांगराचें शीत दिवंक जायना ताणें शीत दिवचें तेच तशें म्हणटा आसतना आमकां कितेंय आमचें तें वटपण आसल्यार तें वटपणांत आमकां समाधान मेळना पूण वटपण आमच्या देवा थंय आसा तर आमकां तो देव म्हजे संगी आसा बघता तर सर वस्तू थंय आमी देवाचें हाजेरपण पळयता तर त्या दळा आमचे थंय तो संतोश जाता तर म्हाका बाबा आनी भयणी आज आमच्या जिविताची कितें नदर मारया हेरोद रायक जिजो पळोवंक आशिल्लो न्ही ताचे थंय बदलावण हाडूंक पूण जिजू एक व्हड प्रवादी जायती अजापां करता कसो आसा तो कशी करता म्हणल्यार एक आमी तशें जावं की पुरो थोडे फावटी मस्त यात्रेपण आमी करता भारी बरी पूण एक सवाल तुमी विचारचे खंयी वसा बारीक कशी बरें जायचे आमकां पूण त्या भेटे द्वारी कितें म्हणजे तें प्रेरीत जाला आतां केरळाक आमी जायते जाण येता यात्रेक पळयन करता थंय जिजो दिश्टी पडलो साक्रामेंतान कुंभारान दिसता थंय पळयल्या उपरांत तुमच्या थंय कितें जाता तो जिजो थंयच सोडून येतात की तो जिजो हांगाय आसा आतां हांव केदार तो उंडो उबारता तर त्या जिजूचे त्या उंड्यार तुमकां दिसना तर तुमी खंय गेल्यार जिजू दिसताय तुमकां सवाल त्या खातीर साक्रामेंतान थंय आमचे भक्त चड आसय जिजून हे ल्हान ल्हान सुंगटे दिवचे कित्या खातीर आमच्या दोळ्यांक आसली कवळां काडूंक म्हणजे नवो स्पिरितान बरोवंक तर कितेंय बरें करताय खंयी वताय रितीर करताय मगणें करताय नव्यान करताय आमचो सर आमी कितें जायचे आमचो सम्मान वाडा जाय
न्ही खाली आमचे तेसावां 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 जेजू म्हाका ती दी जेजू म्हाका दे ते जाय एका वांट्याक पूण ताचे वयले आमचो सम्मान वाडोवंक जाय त्या खातीर आमचो देवाक आमी कितले लागीं येता त्या वेळा आमच्यो गरजो उणे उणे जातात पूण देव कितें आमचे पयस पयस जाता तेन्ना आमकां गरजो चडटात आनी त्या गरजांतूच आमी आशांत जियेता तर विसण म्हजी आनी तुजी संतोशाची समाधानाची जिवी जाय जाल्यार जेजू आमचे संगी आसा ताका आमी वळखून घेवया आनी केन्ना आमी हेरांची सेवा करता त्या आमी जेजूची सेवा करता जेजू म्हणटा एकच म्हज्या भावनाचो मोग करा कितें तुमी हेरांक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें तशें म्हणटना जेजू तेचें रूप आमकां हर एकलें तें आसा तर हर एकलें आमी रेस्पेक्ट दिवंक शिकल्यार आमचें देण बरेंपण बरें जाता अंतस्कार नितळ उरता तर नितळ अंतस्कार जावं तोच जेजू बाळोक म्हाका आनी तुका कोमा करून दी आमेन.